भाजपाच्या मंत्र्यांनी लोकांची गाराणी ऐकपाक सुरवात केल्या। मंत्री दर मंगळारा भाजपा कार्यालयांत लोकां खातीर उपलब्ध आसतले। कांय वेळार लोकांक मुख्यमंत्र्याक मेळप शक्य जायना, ताकाच लागून हो उपक्रम सुरू केल्ल्याचे भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडीन सांगले। सरकार आसून कार्यकर्त्यांक जर एखाद्याक मेळपाक जाय आसत जाल्यार तेणे खंय मेळप व्हडलो प्रश्न आसतालो। गेले जाल्यार ते मंत्र्याक वचून थंय तेच्या ऑफिसान, मुख्यमंत्र्याक वचून तेच्या ऑफिसान अशें। त्यामुळे आमी सांगलें, मुख्यमंत्र्याक विनंती केली की तुमचे मंत्रिमंडळातले एक मंत्री दर आठवड्यान आमच्या पार्टी ऑफिसान येवं जाय आनी जेणे करून पार्टीचे कार्यकर्ते जे आसात तांकां मेळपाक, कारण तेंची बारीक सारीक कितें तरी कामां आसता आनी म्हणून आमी सुरवात केली। पहिले मुख्यमंत्री गेले लास्ट ट्यूजडे येवन बसले। ह्या मंगळार म्हणजे आज आमचे पंचायत मंत्री आनी दाबोळीचे आमदार मवीन बाब गुदिनो आयल्यात। ते आज आपल्या खाते आनी इतर खात्या संदर्भात कार्यकर्त्यांक मेळटात। दुसऱ्या मंगळार दीस दुसरो मंत्री आनी त्यामुळे प्रत्येक आठवड्याक एक मंत्री येवन हांगा बसप आनी मागीर एकदां जसो तेंचो सर्कल पूर्ण जालो की परत रिपीट जातलें, परत मुख्यमंत्र्या पासून परत सुरवात जातली। समजा एखादो मंत्री किंवा एखाद्या आनी हें जर कितें आसलें जाल्यार कदाचित एका हातून खंड पडत, पण मोस्टली पडचो ना। एवरी ट्यूजडे येवप अशें ठरयल्लें आसा आनी तशेंच आमी सगळ्या मंत्र्याकूय सांगिल्लें आसा की सगळ्यांनी किमान आठवड्यातलो एक दीस, म्हणजे आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें की किमान आठवड्यातलो एक दीस मंत्रिमंडळातले मंत्री जे आसात ते लोकांक मेळपाक लागून मेळूं जाय, अवेलेबल आसूं जाय। जशें आमी कार्यकर्त्यांक आमच्या, कारण आमच्या ऑफिसान भायले काय कोण येवचे ना, न्यूट्रल एखादो आसा जाल्यार कदाचित येवन मेळूं शकता, पण पब्लीक जे आसा त्या पब्लिकेक सुद्दां मंत्र्यांची अवेलेबिलिटी ही आसपाक जाय, ते तांकां मेळपाक जाय आनी म्हणून दर विकांतल्यान एकदां तेचें टायम टेबल मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान ऑफिशियली सरकारांतले ते धाडटले, ते तेंचें हें आसा। पण आमी तांकां सांगिल्लें आसा, सांगपाचें आमी